महिने जाले आता 2 महिने जावन गेले एक दीस सुद्धा आमकां सुशेग मेळना दीस रात आमी हेच्यात फाटल्यान हें करता आतां पळय तुमी पळयलें आसतली खंय सुद्धा आमी हें सगळें ब्युटिफिकेशन करूंक सोदताले जेन्ना आमी काम चालू केलें एका अर्द्या वरा भितर सगळें काम बंद केलें फोन मारता 8 टाइम मुद्दम टार्गेट करता का दिसता तुमकां मुद्दम टार्गेट हो इन्सिडंट जालो तेन्ना कोणूच येवना ते बंद करपाक सगळे येले हे आता लिप आमी करताले ना कोणाकडसून पयशे घेतलो काय ना आमी येले तुमचे स्वतः तुम्ही स्वतः केला आमी स्वतः पैसे हय तितून आमकां कोणी सपोर्ट करना आमी इवन ओनराची एनओसी सुद्धा घेतला पण तेजेर सुद्धा खूप लोकांनी प्रेशर घातलं की एनओसी दिना ज्या मुमेंट आमकां स्टॉप ऑर्डर नोटीस येयल्ली पंचायती कडसून तेन्ना आमी स्टॉप केला त्याच्या भायर आमी कांयच काम करूना सो हेका आनी फुडें हे करपाची गरजूच ना ओनरान एनओसी दिला सगळें दिला हेका आमकां पंचायतीन सपोर्ट करपाक जाय एक्चुअली सो आमकां तो कांयच येवना तुम्ही मागता की पंचायतीन सपोर्ट करून ब्युटिफिकेशन करपाक परमिशन दी ओनरान ऑलरेडी एनओसी दिल्ली हा की आपल्याक कांय ना म्हणून आमी तांकां सांगलें की आमी आमचे हितून करता इवन तो वाळ आहा तो आमीच लिप केल्ले सगळे आमचे मागणे आमची शिवाजीची कोणी तलवार काढल्या पळय तेंकां आमकां धरून दिवपाक जाय आनी आमकां दाखोवपाक जाय कोण तो कित्याक आमी हांगासर कोणाकूच त्रास करूंक ना हेच्या पयलीं आमी हो फुरीज बांदला तेन्ना आमचें ऑब्जेक्शन कोणाचेंच नासलें बरे भशेन सगळीं चल्ल्या जेन्ना आमच्या हिंदू धर्माचें आमी कितें केलां तेन्नासून हें आमकां स्टार्ट केलां कोणाक फोन मारता आनी हाडटा हांगासर आमी त्या दिसा उबो केलो तेन्नाय पुलीस हाडले जेन्ना हे मेये आसले सगळे निवो केले बेतो घालपाक सगळी ही फोई बई हें केली तेन्नाय 5 मिनटां भितर फोन मारून पुलीस हाडलो जेन्ना आमी 3च्या देवाचें केलां तेन्ना कोणीच आमच्या हिंदू धर्मांनी कोणीच ऑब्जेक्शन हाडूंक ना आमचो हे ते सिग्नल न्ही ते एक्चुअली सिग्नल न्ही पुलीस तो देव म्हणटा ते हो देव न्हू हो कित्याक जाय तुमकां हो कित्याक जाय काय म्हणटा आमकां आमच्या दारा मुखार नाका म्हणटा आमच्या दारा मुखार नाका म्हणटा आमकां ओपन प्लेस जाय म्हणटा आनी आमकां हो हाडलेल्या घाटी म्हणटा हो घाटयांचो म्हणटा महाराष्ट्राचो म्हणटा तेणी महाराष्ट्रात राखून दवरल्या महाराष्ट्र आनी हे म्हणून तेणी राखून दवरूंक ना आख्खे तेणीच राखून दवरला न्हू शिवाजीनूच राती आमचो एकटो भाव राजेश शिरोड तो भात लावपाक गेल्लो न्हू तेणीन तांकां लक्ष मारलें वयरेचेर तेजे तलवार ना पळय ती तेणी मागीर सगळें इन्फॉर्म केलें हांगासर आमकां वाड्यार अशें जालां म्हणून आमी मातशें भायर सरलेले आमी इवन पयल्या मागीर हांगासर तलवार नाशिल्ले सो तेकाच आमी मागीर पुलीस स्टेशनार गेले राती कंप्लेन करपाक ते पुलीस येयले हांगा हें केलें सगळें पळोवन स्टुडंटा खातीर सायल मांद्रेकर.